detailed marketing Director of Sports and Youth Affairs and Minister of Youth Affairs and Sports भारत सरकार त्या माध्यमातून ही यूथ ॲक्टिव्हिटी दरवर्षी करतात आणि स्टेट फेस्टिवल त्यानंतर नॅशनल यूथ फेस्टिवल अशा प्रकारचा विषय दरवर्षाक असता त्यामुळे 22वा स्टेट यूथ फेस्टिवल हो 1 आणि 2 डिसेंबर कला अकादमी हांगा जाता आणि त्या संदर्भांतल्यो विशेष करून डिटेलिंग करपा खातीर आयची प्रेस यूथ फेस्टिवल संदर्भात आमी सांगतना गोंय राज्याक आमी स्टेट यूथ पॉलिसी दिल्ली आसा आणि त्या यूथ पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जे यूथ टॅलंट बी आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले ते कशें विकसीत करपाक जाय ह्या संदर्भांतलो विषय यूथ पॉलिसीनी आमी डायरेक्ट केल्लो आसा आणि त्यानुसार ॲक्टिव्हिटी करतात तातूंत भाग म्हणून एक ॲक्टिव्हिटी म्हणजे स्टेट यूथ फेस्टिवल आणि हो स्टेट यूथ फेस्टिवल संदर्भात 2 दिसांचो स्टेट यूथ फेस्टिवल म्हणजे 1 तारखेर ताजें ओपनिंग जातलें आणि 2 तारखेर ताचो समारोप जातलो आणि समारोप उद्घाटनाचे कार्यक्रम आसतले माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आसतले तशेंच दुसऱ्या दिसाचो कार्यक्रम आसतलो त्या कार्यक्रमाक माननीय मुख्यमंत्री आसतना हांव आसतलो आणि त्या संदर्भात डिटेलिंग करता आसतना ही ॲक्टिव्हिटी जी आसा त्यो मार्क केल्ली आसा तातूंत एक ॲक्टिव्हिटी आसा फोक डान्स स्टेज लेवल फोक डान्स कॉम्पिटिशन जाता डिक्लेनेशन कॉम्पिटिशन जाता फोटोग्राफी रांगोळी आणि सायन्स फेरा अशा प्रकारच्यो ह्यो 5 ॲक्टिव्हिटी आसा पयली दिसा आणि दुसरी दिसा फोक सॉंग्स स्टोरी रायटींग पोएट्री रायटींग आणि पेंटींग सगळ्यो 4 ॲक्टिव्हिटी दुसरी दिसा आणि ह्या ॲक्टिव्हिटींतल्यान जो फर्स्ट प्लेस येते आसता ताका नॅशनल लेवलाचेर कार्यक्रम मेळटे आणि 10 ते 12 जानेवारी भारत मंडपा दिल्ली नॅशनल यूथ फेस्टिवल जाता आणि थीम जी आसा विकसीत भारताचे संदर्भांतलो पूर्ण त्या सगळ्या फेस्टिवलाची थीम आसा त्यामुळे ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान हांव हायर सेकंडरीज कॉलेजीस तांकां अपील करता एक खूप मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेशन त्या फेस्टाक जावचें आणि त्याच बरोबर अन्य ज्यो स्कूल आसा अन्य भुरगे आसा ताणें सुद्दां तातूंत म्हणजे एज ए विजिटर्स म्हणून तातूंत भोवचे कांय गजाली पार्टिसिपेट जाले नासल्यार तातूंत ते पयले नंतर दुसरो जाता दुसरो पार्टिसिपेट वाडचे आनी तातूंत ताका मोटिवेशन मेळपाक शकता त्यामुळे सगळ्या हायर सेकंडरीज आनी कॉलेज सेक्शनच्या भुरग्यांनी मोठ्या पद्दतीन त्या फेस्टिवलाक भाग घेवचो आणि आमचो 1 आणि 2 तारखेचो यूथ फेस्टिवल सक्सेसफूल करचो अशें तरेची अपील हांव सगळ्या गोंयभराच्या तरुणां कडेन करता. हे प्रोग्राम कशे भशेन आसतले म्हजी एक गजाल पयली दिसा वर्सांनी फोक एक पयली दिसा फोक डान्स कॉम्पिटिशन त्यामुळे डिक्लेनेशन कॉम्पिटिशन फोटोग्राफी रांगोळी आणि सायन्स मेला सायन्स टॅलंट विकसीत जावपाचे तो भाग लागूंक आसा आणि दुसऱ्या दिसांनी फोक सॉंग स्टोरी रायटींग पोएट्री रायटींग आणि पेंटींग अशा प्रकारचे ॲक्टिव्हिटी आसा 9 वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीचो प्रकार आसा न्ही तातूंत घातलो आसा पार्टिसिपंट स्कुलां आसतले ओपनिंग सकाळी आणि क्लोजिंग सांजे 4 पार्टिसिपंट कॉलेजीचे भुरगे काय हायर सेकंडरी कशे हायर सेकंडरी कॉलेज पूण हो तो स्पोर्ट प्रोग्राम हो कल्चरल हे कित्याक हे इव्हेंट आहा ते सगळे यूथ ॲक्टिव्हिटी म्हणजे स्पोर्ट्स रिलेटेड ना यूथ ॲक्टिव्हिटी सगळे म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेअर्स आसा हो युथाचो भाग यूथ अफेअर्स पोएट्री रायटींग म्हणल्यार बरोवपाची येस स्पॉट विषय येस ताजेर जनावरां आतां प्रोसेस ताजे रुल्स कितें आसा सराक हांव रिक्वेस्ट करता ताजे प्रोसेस तुमच्या माध्यमांतल्यान सर मावली करता मास्टर
आणि प्रेस नोटीस ते पार्टिसिपंट कशे वयतले इनवायटींग कशें आसता 15 to 29. एज ग्रुप फॉर यूज ऑफ मिनिस्ट्रियल गायडलायन दिल्या ते 15 to 29 आणि ऑलरेडी प्रेसवर नोटीस केल्ली आसा ऑलरेडी लेटर्स केल्ले आसा आनी एंट्रीज आमकां येवपाक लागल्या तुम्ही एक्सपेक्ट कितले कोत्ता कितले जाण येतले as per the previous year's record पुराय more than 1000 participants असतात सो 2 दीस पावतले ताका काय म्हणटा Yes. 2 दीस पावतले आणि ह्या वर्सा मुद्दाम सांगत दिसता की नॅशनल लेवलार जाता पळय की हिंदी आणि इंग्लीश आणि ह्या वर्सा आमी सरांनी बसून कोंकणी आणि मराठी स्टेट लेवलार जे पोएट्री रायटींग आसा तें सगळ्यांनी इन्क्लूड केला कोंकणी आणि मराठी दोनी सो ती कंपिटिशनां स्टेट नॅशनल लेवलार वचना बट स्टेट लेवलार आमची उतां पार्टिसिपेशन करपाक मेळपाक लागून तें इन्क्लुडेड दीस तुमी इनवायट धाडल्या स्कुलां कॉलेजांना तुम्ही म्हणता न्ही पूण फर्स्ट क्लास आता कितली इयर आर्ट्स एंड लो कॅटेगरीज आसा सद्या सगळे नाटक बरयल्ले आसा हांगा ज्यो नॅशनल लेवलार कम्पीट करपाची कंपिटिशन वेगळी आसा आनी स्टेट लेवलार कम्पीट करपाची वेगळी आसा म्हणून जर प्रचारात जर पळयतात तुमी स्टेट लेवलार खंयची वतली आनी नॅशनल लेवलार वतली ती सगळे क्लॅरिटी दिवन बरयला आसा येस हांगा नॅशनल लेवलार वचता कम्पीट दे विल रिप्रेझेंट स्टेट ऑफ गोवा मागीर प्रत्येक पार्ट्सांतले सिलेक्ट जातले काय कंपिटिशनात जो फर्स्ट येतलो पळय तो वचलो फुडें नऊ कॉम्पिटिशन आहा ना सगळी णव वचना नॅशनल लेवलार जी नॅशनल लेवलार कंपिटिशन आसा तेका कोंकणी मराठी जी आसा ती स्टेट लेवल हिंदी आनी इंग्लीश हय